नमस्कार, गोमंतक टीव्हीशी तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव दीप्ती काकोडकराच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात मुखेल खबरो। पीसीबीची कलमां वापरून साळगांव मतदारसंघात सुमार 3 लाख चौखण मीटर जमनीचे रूपांतर। कलमा विरोधात पियर्न सिटीजन फोरमाची उच्च न्यायालयान याचिका फाल्यां सुनावणी। जम्मू काश्मीर विधानसभा वेंचणुकेच्या पयल्या पावण्यावेलें मतदान सुरू। सकाळी 11 मेरेन 27.72% मतदान। पयल्या टप्प्यात 7 जिल्ह्यातल्या 24 जाग्यांचेर मतदान सुरू। दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयातल्या एलडीसी नोकर भरतेक घोटाळो। गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजयाचो आरोप। नोकर भरती करची रद्द ना जाल्यार वतलो कोर्टात, दिले शिटकावणी। पंचायत आणि पालिकांनी घराघरांनी वचून खर्चो ई वेस्ट पोरणे कपडे आणि रद्दी। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत यांचे आवाहन। गोंयांतल्या कासव संवर्धन मोहिमेक यश। ऑलिव्ह रिडली कासवांनी ह्या वर्सा घाली 45,493 तांतयां। स्पेशल रिपोर्ट। आणि गणपती बाप्पा मोरया फुडल्या वर्सा बेगीन या म्हणीत गोंयभर सार्वजनिक गणपतीचे जाले विसर्जन। नाचत गाजत भक्तांनी दिलो बाप्पाक निरोप। आता खबरो विस्तारान। जम्मू काश्मीरात पयल्या टप्प्यात मतदान सुरू जाले। सकाळी 11 मेरेन 27.72% मतदान जाले। पयल्या टप्प्यात 7 जिल्ह्यातल्या 24 जाग्यांचेर मतदान सुरू आसा। वट्ट 10 वर्सांनी पयले खेपे जम्मू काश्मीर राज्यात हे मतदान जाता। ऑगस्ट 2019 कलम 370 रद्द जाले उपरांत जम्मू काश्मीरात ही पहिली विधानसभा वेंचणूक आसा। पयल्या टप्प्यात वट्ट 23,27,580 मतदार मतदान करपाक पात्र आसात। दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयातल्या एलडीसी नोकर भरतेत घोटाळो जाल्ल्याचो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय हांणी केलो। दिवचल पॉलिटेक्निकाच्या प्राचार्याक गाजर दाखोवन एलडीसी पदांचे भरते खातीर घेतिल्ल्या परीक्षेचो निकाल 4 फावटी बदलल्याचे विजय सांगता। ही नोकर भरती रद्द करची ना जाल्यार कोर्टात वतलो अशी शिटकावणी तांणी ह्या वेळार दिल्या। साउथ गोवा कलेक्टरेटान जो पोस्ट दिल्या तातूंत करप्शन जाला हे आमच्या मनान खूब कंप्लेंटी आयल्यो। ह्यो कंप्लेंट येतकर हांवें मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलां। मुख्यमंत्र्याक सांगिल्लें आहा। मुख्यमंत्र्यान म्हणलें आमकां की आपूण कितें तरी करता। अजून मेरेन ताणें कांय करूंक ना। म्हाका अशें दिसूंक लागलां की मुख्यमंत्री थंड जावपाक रावला आनी मागीर एक ल्हवू खंयच्यान तरी तो ऑर्डर काडटलो। ही ऑर्डर अशी येवपाक आमी दिवचे ना। हाजे फुडें नवी रेवल्युशन जायें की हे जे आन्सर पेपर आशिल्ले आनी ताजे रिजल्ट जे आशिल्ले हे रिजल्ट 4दां बदलले। तो जो प्रिंसिपल कोण आहा थंय दिवचले ताका एक हे दाखयला, कॅरेट दाखयला, ताका एक प्रॉमिस दिल्या की तुका आमी एक्सटेंशन दितले आनी ताजे कडच्यान ह्यो सगळ्यो इलिगॅलिटी करून घेतल्या। आज आमचे हांगाचे फातोर्डेचे जे एप्लिकंट आहा ज्यांचेर अन्याय जाला तांणी हे घाल्लें आहा, लेटर घाल्लें आहा की आमकां सर्टिफायड कॉपी दिवच्यो आमच्या पेपरांच्यो। आमकां इन्फॉर्मेशन आहा ते विशय की तांचे पेपराचेर मॅनिप्युलेट केला, 4दां रिजल्ट चेंज केला। वो 4दां रिजल्ट चेंज करपा फाटल्यान हेतू कितें? इतली डिले जावपाक हेतू कितें? कित्याक हे हायेस्ट बिडराक जॉब हे विकपाचे आशिल्ले। ते जे कोण बिडरा मेरेन पावले आनी जे तांचे एक्सपेक्टेशन मानूंक पावले तांकां ते जॉब मेळ्ळे आसतले। नाजाल्यार ही डिले बिटवीन द स्कील टेस्ट आनी रिजल्ट ही जी डिले जाल्या ही डिले कसल्याच एक्सक्यूज मेळूंक शकता। कोड ऑफ कंडक्ट म्हणतो एक्सक्यूज दी। कोड ऑफ कंडक्ट केन्ना सोंपलो, इलेक्शन केन्ना जालें, हे इतले तेप कित्याक लागले? दुसरें म्हणल्यार हे रिजल्ट जे चेंज जाले म्हणून हांव एलिगेशन करता हे सामकें एक व्हडलें एलिगेशन। हाजे खातीर एक हरियाणाचो आदलो मुखेलमंत्री आज मेरेन जेलान आहा। ओम प्रकाश चौताला म्हणटा तो अशेंच टिचरांच्या जॉबाचेर जेलान पडले। सो असल्यो वस्तू हांगा जर जावंक नाका जाल्यार जायीशा म्हळ्यार बेगींतल्या बेगीन हो हे अपॉइंटमेंट हे जे रिक्रुटमेंट जे आहा ते रद्द करचें आनी प्रोसेस परतो सुरवात करचो। ना जाल्यार
आमी हे प्रूव्ह करतले कोर्टान की हातून हे गफलो जाला, हातून स्कॅम आसा. पंचायत आणि पालिकांनी घराघरांनी वचून ई वेस्ट पोरणे कपडे आणि रद्दी एकठांय करची मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आवाहन केला. स्वच्छता ही सेवा ह्या उपक्रमा खाला आयोजित केल्ले कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयताले. ई वेस्ट आणि पोरणे कपडे आणि रद्दी एकठांय करपा खातीर मुख्यमंत्र्यान पंचायत आणि पालिकांक 15 दिसांचो वेळ दिला. पंचायत तशेंच पालिकांनी हो कोयर उखलपा खातीर फुडाकार घेवचो अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. माझ्या डायरेक्टर पंचायत आणि म्युन्सिपालिटीक माझी रिक्वेस्ट आसा की तुम्ही म्हाका दिसता एक तर 3 दीस अभियान जाल्यार 4 दीस जाल्यार पण एक सांगात की गावातल्या सगळ्या प्रत्येक गावांनी व्हडल्यो पिशव्यो घेवन वयच्यो. तुज्या घरात किती रद्दी आसा, तुज्या घरात कपडे कितले पाड आसा, पंचायतीक इन्स्ट्रक्शन दी. आणि तुज्या घरात ई वेस्ट कितलो आहा 3 हितूनी वेगवेगळे 3 पिशव्यांनी कलेक्ट करात. रद्दी एका हितूर कलेक्ट करात, परत आसा तशे कपडे एका हितूर कलेक्ट करात आणि ई वेस्टूय एका हितूर कलेक्ट करात. वांगडाच कलेक्ट करात. तुमच्या घरात पाड कितें आसा तितके आमकां दी. हे सगळे कलेक्ट करात. सरकारी कार्यालयांनी कोयराच्यो राशी साचून रावल्यात. ह्या कोयराचो विलो लावपाचो अधिकार कार्यालयातल्या मुखेल अधिकाऱ्याक आसतलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. की सगळ्या गव्हर्नमेंट ऑफिसातलो हेड ऑफ दॅट ऑफिस आहा पळय न्ही 5 लाखाच्या सकयल तेणीच आणि ते टेंडर बिंडर न्हू तेणीच ठरवचें. ओके, एक तर तेतलो अकाउंटंट आहा ताका बरोबर घेवचो हेड ऑफ दॅट ऑफिस आणि चडांत चड आमच्या PWDचा ताका लागता तो एक जेई किंवा येई कोणूय तांच्यानी एस्टिमेट करचो हे कितल्याचे आसा. हे 50,000चे आहा. 50,000 तरी कोणा कडल्यान तरी कोटेशन घेवचें आणि आमकां 20,000 रुपया सुद्दां दिले जाता पण ते भरचे. ताका लागून एक रूम आडोवन उरलेलो आसा आणि रूम हाडून उरलेला त्याचा कचरो जावपाक लागलेला आसा. सगळ्या ऑफिसांनी असो कचरो जो डंप करून दवरला पळय न्ही अप टू 5 लाख रुपीज पर्यंत दिसता. एखादी गाडी सुद्धा आपली पोरणी ऑफिसा फुडें उभी आसा आणि कोण तरी स्क्रॅपवालो जर ती गाडी व्हरूंक तयार आहा जाल्यार पावर तेका दिल्या. HOD कडेन सुद्धा येवपाची गरज ना. हेड ऑफ द ऑफिसान ते करपाक जाय. 5 लाखाच्या वयर आसा अशें जर दिसले जाल्यार त्यांनी चडांत चड हेड ऑफ द ऑफिसाचे परमिशन घेवपाचें. हांवें म्हटलं फक्त परमिशन ताका येवन ते व्हेरीफाय करून हेजी 7 लाख किंमत जाता तूं म्हाका परमिशन दी. अगेन हेड ऑफ द ऑफिस परत आसा तसो अकाउंटंट आणि इंजिनियर आणि HOD हेड ऑफ द डिपार्टमेंटान ताका परमिशन दिवपाचें 10 लाख रुपया पर्यंत आणि सोंपोवन दिवपाचो. 10 लाखाच्या वयर आसा जाल्यार सेक्रेटरी परमिशन दितलो. 14व्या वित्त आयोगावरवीं पंचायतीक मेळिल्ल्या अनुदानाचो वापर तांणी कोयर उखलपा खातीर करचो अशें पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन सांगलें. ते भायर पंचायतींनी गार्बेज टॅक्स वसूल करचो अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. Government is taking all steps that are necessary. For example, I want to tell you, under 14th Finance Commission and 15th Finance Commission, funds were pending with the panchayats unutilized. We want to use the funds. In fact, we are simplifying the procedure so that these funds can be used for the garbage, can be used for cleaning your village, can be used under SPM program. This is what level we have to reach and we are making efforts in that direction. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. कासव संवर्धन मोहिमेक ह्या वर्सा पोरू परस मोठे यश. ऑलिव्ह रिडले कासवांनी ह्या वर्सा गोंयच्या दर्यावेळेर रेकॉर्ड ब्रेक म्हळ्यार 45,493 तांतयां घाली. पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट. पुराय संवसारभरात ऑलिव्ह रिडले कासवांची प्रजात धोक्यांत आयल्या. ही प्रजात वाटोवपा खातीर जायत्या देशांनी फुडाकार घेतला. तातूंत भारतानूय आनी खास करून गोंय सरकारान ऑलिव्ह रिडले कासवांक वाटोवपा खातीर खासा फुडाकार घेतला. गोंयान 11 दर्यावेळांचेर ऑलिव्ह रिडले कासव संवर्धन मोहीम चलता. जागतीक पातळीचेर गोंयांत चलपी ही एक महत्वाची मोहीम. फाटल्या कांय वर्सांचे तुळेंत ह्या वर्सा ऑलिव्ह रिडले कासवांनी सगळ्यांत चड तांतयां घाल्यात. ह्या आदी केन्नाच इतल्या व्हडल्या प्रमाणात कासवांनी तांतयां घालूंक नाशिल्लीं. गेल्या वर्साचे तुळेंत कासवांच्या तांतयांचो आंकडो अंदू दुप्पटीन वाडला. कासव संवर्धन मोहिमेक येस. पोरू ऑलिव्ह रिडले कासवांनी घातिल्ली 16,312 तांतयां ह्या वर्सा आंकडो वाडून जालो 45,493. उत्तर गोंयच्या दर्यावेळांचेर कासवांनी घाली 22,528 तांतयां. 15,146 ऑलिव्ह रिडले कासवांक सोडले दर्यांत. दक्षिण गोंयच्या दर्यावेळांचेर कासवांनी घाली 22,965 तांतयां. 13,553 ऑलिव्ह रिडले कासवांक सोडले दर्यांत. So in Goa, mostly we find olive ridley species of sea turtle who prefer the shores of Goa to come here, lay eggs and go back. Usually in natural situations,
The eggs are left at the nest site, they hatch, and the hatchlings go to the sea on their own. But because of anthropogenic pressures, we are also facing the issue of nest destruction in natural habitat. So Goa Forest Department has initiated the program of turtle conservation, where we have dedicated network of staff, our beach guards, and also our turtle watchers who patrol the beaches. So whenever a turtle nests at any site, the nests are geo-marked, and after the turtle goes back laying the eggs, we have established SOP so that we collect the nests according to specified precautions, and the nests are transferred to our turtle hatcheries. So in North Goa we have hatcheries at Morjim and Mandram, and in turtle hatcheries we monitor the conditions, and we place the eggs in such a way that the natural conditions are reproduced. So every detail is tracked, the date of nesting, when nests are placed in the hatchery, and the number of eggs which are there. So usually they follow a specific time after which the eggs hatch. So usually the accepted percentage in conservation is 55 to 60%. But in the case of Goa, we find that because of the involved efforts of Forest Department staff, and also the conscious efforts of local fishermen, shack owners and tourists also, we are finding that the survival percentage of hatchlings is quite high in Goa. So we are somewhere above 70% in all beach stretches. So after the hatchlings get released, we find an ideal time to release it. So in general we avoid harsh sunlight, and we prefer daybreak or dusk time for release of hatchlings. So during release of hatchlings also, the local shack owners and fishermen extend a very helping hand to us. They ensure that there are no, say, fishing which is going on nearby, or loud music which is played after 10. So because of such all-around support, all-around help from each and every stakeholder, we are finding that turtle nesting numbers in Goa has gone up in recent times. गोयच्या दर्यावेळांचेर कासवांनी घातिल्ली तांतयां. आगोंद दर्यावेळेर 181 सुवातांचेर कासवांनी 18,011 तांतयां घातली. तातूंतल्या 9,661 कासवांक वाटोवपाक येस. गालजीबाग दर्यावेळेर 43 सुवातांचेर कासवांनी 4,369 तांतयां घातली. तातूंतल्या 3,463 कासवांक वाटोवपाक येस. मोर्जे दर्यावेळेर 105 सुवातांचेर कासवांनी 11,130 तांतयां घातली. तातूंतल्या 7,767 कासवांक वाटोवपाक येस. मांद्रे दर्यावेळेर 39 सुवातांचेर कासवांनी 4,032 तांतयां घातली. तातूंतल्या 2,899 कासवांक वाटोवपाक येस. हरमल दर्यावेळेर 11 सुवातांचेर कासवांनी 1,277 तांतयां घातली. तातूंतल्या 863 कासवांक वाटोवपाक येस. केरी दर्यावेळेर 12 सुवातांचेर कासवांनी 1,250 तांतयां घातली. तातूंतल्या 837 कासवांक वाटोवपाक येस. वागातोर दर्यावेळेर 20 सुवातांचेर कासवांनी 1,868 तांतयां घातली. तातूंतल्या 1,061 कासवांक वाटोवपाक येस. बागा दर्यावेळेर 5 सुवातांचेर कासवांनी 455 तांतयां घातली. तातूंतल्या 334 कासवांक वाटोवपाक येस. कलंगूट दर्यावेळेर 13 सुवातांचेर कासवांनी 1,429 तांतयां घातली. तातूंतल्या 724 कासवांक वाटोवपाक येस. कानोळे दर्यावेळेर 10 सुवातांचेर कासवांनी 997 तांतयां घातली. तातूंतल्या 576 कासवांक वाटोवपाक येस. मिरामार दर्यावेळेर कासवांनी 90 तांतयां घातली. तातूंतल्या 85 कासवांक वाटोवपाक येस. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर विनायक सामंत. पुराय गोंयभरात 11 दिसांच्या गणपती बाप्पांचे विसर्जन व्हडा भक्ती भावनेन जाले. गणपती बाप्पा मोरया फुडल्या वर्सा बेगीन या जयघोषांत भक्तांनी नाचत गाजत सार्वजनिक मंडळाच्या गणपती बाप्पांक निरोप दिलो. गोंयांत 11 दिसांचे गणपती विसर्जन.
गजवदना गजानना गजवदना गजानन बोला पणजी शहरात येरादारी सुरळीत जावपा खातीर सरकारान कदंबाच्यो ईव्ही बस सेवा सुरू केल्ल्यो. हाका लागून खासगी बस सेवा बंद जातली म्हणून बस मालक संघटनेचो अध्यक्ष सुदीप तामणकरान न्यायालयान याचिका दाखल केल्ली. हे याचिकेची सुनावणी मंगळारा जाली आनी कोर्टान कदंबा ईव्ही बशी बरोबरूच खासगी बशी लेगीत सुरू उरच्यो असो निर्णय निकालात काडलो. पणजेत खासगी बस चलोवपाक परवानगी दिवन न्यायालयान दिलासो दिला अशें बस मालक संघटनेचे अध्यक्ष सुदीप तामणकरान सांगलें. सध्या पणजे 80 खासगी बशी जाल्यार 42 ईव्ही बसी चलतात. स्मार्ट सिटीच्या संदर्भात विषय आल्लो आयज की स्मार्ट सिटीच्यो 28 डिसेंबराक 2023 जे नोटिफिकेशन येयल्लें त्या प्रमाणे ड्राफ्ट नोटिफिकेशन येयल्या उपरांत तेंच्यांनी ऑब्जेक्शन सजेशन मागयल्लें आनी मागीर हुकुमशाही पद्दतीन सरकारान 14/3 म्हणजे 14 मार्चाक 2024 परत नोटिफिकेशन इश्यू केलें आनी आमच्यो प्रायवेट बसी ज्यो चलताल्यो त्यो सगळ्यो काडल्यो त्या रुटा वयल्यो. जवळ 80 बसी आनी पोटार पांय दवरपाचो प्रयत्न केल्या उपरांत आमी इमिजिएटली हायकोर्टान पेटिशन फायल केलें. हायकोर्टांतल्यान खंय तरी आर्ग्युमेंट सगळें जाल्या उपरांत सरकारान नमते घेतले आनी थंयसर प्रायवेट बसी आमच्यो ज्यो आहा ह्यो एलाव केल्यो चलोवपाक. मागीर आमकां आदळून येयलें परत की परमिटां जीं आहा रेगुलर करिना, मागीर आमची टेम्पररी परमिटां आहा ती ग्रांट करिना म्हणून तेका लागून आमी काल परत हियरींग जालां तें आमी मेन्शन केलें आनी काल परत सरकारान थंयसर हे म्हणजे हायकोर्टान डायरेक्शन दिलें सरकाराक आरटीओ की तुमी ती परमिटां वगैरे कितें जे आहा अकॉर्डन्स टू द लॉ म्हणजे कायद्या प्रमाणे जे सगळें आहा ते तुमी ग्रांट करपाक जाय, एप्लिकंटांक रिलीफ दिवपाक जाय, हे सगळें काल ऑर्डर दिलें. आनी दुसरी म्हणजे आमी 50 रुपया पर डे पळय जे आहा विटनस सोंपल्या उपरांत हे सरकारा कडेन परत आमी नोटीस दिवन बी आंदोलनाचो इशारो दिल्लो पूण मुख्यमंत्र्यान आमकां कितें आहा ते आपूण आश्वासन दिवन जे कितें विशय आहा ते सोडयता म्हणून सांगून फुडें धुकलपाक लायिल्ले ते आमी फुडें धुकयल्ल्यामुळे काल कितें आहा पयलो एक विशय सरकारान सोडयताना मुख्यमंत्र्यान 50 रुपया पर डे पळय जे लागू जाताले कमर्शियल व्हेकलांक ते माफ करपाचो निर्णय घेतलेलो आहा. फक्त 1000 सगळ्यांनी भरप जवळ 50,000 60,000 जे बसीचे किंवा ट्रकांचे किंवा बाकीचे जे व्हेकल आहा कमर्शियल त्यांचे पळय जे जाताले ते सोडपाक सरकारान काल नोटिफिकेशन काडलेलें आहा. तेन्ना हांव सगळ्या बसकारांक आव्हान करता बाकीचे कमर्शियल व्हेकलांक की तेंच्यांनी ह्या संदीचो लाभ घेवचो. दत्तवाडी साखळे पुलाचेर कार आणि बुलेट दुचाकी मदीं मंगळारा राती भिरांकूळ अपघात जालो. ओव्हरटेक करतना मुखावेल्यान येवपी कारीक बुलेट चलोवप्यान धपको मारलो. ह्या अपघातान बुलेट चलोवपी तरणाटो गंभीर जखमी जालो. देखून ताका पयलीं साखळेच्या भलायकी केंद्रात व्हेले उपरांत फुडल्या उपचारा खातीर ताका जीएमसीत दाखल केला. थोडोसो वयतालो आनी पुलार साखळेच्या पुलार आनी त्या वाटेसून टेम्पो येताले तो कोण तो टेम्पूक बुलेट वालो तो टेम्पो वट्याक करून फुडें येतालो हाडून तेणी मोकलो आनी ताका मातशें मार लागला. तो वट्याक करून तो रॉंग सायडीन मेळिल्ल्या रॉंग सायडीन फूल तो हाडून हायकोर्टची गाडी हाडून मारली. तुमच्या गाडी घालून मारला ताका ते तकलेक मारला. ताका तकलेक मातशें मारला. हेल्मेट घातलेलें तेणें? ना हेल्मेट ना तो. आनी कितें आसलें बुलेट आनी मेन म्हटल्यार तो फूल तो आपलो टायर्ड आसलो तो फूल टायर्ड आसलो. हां
फुल ओके जाल्या उपरांत रोखडे तुमी पुलीस आपयले काय कोणी आपयले रोखडो पुलिसां आपयलें हांवें आपयलें पुलिसांनी थंय लोक आसले लोकांनी मागीर 108 फोन केलो हां ताका व्हेला 108 एक्सिडेंटा फोन केलो कुडचडे मतदारसंघात कोयराची समस्या उपरासल्या. कुडचडे नगरपालिकेन घराघरांनी वचून कोयर उखलपाची सोय करून दिल्ली असताना लेगीत लोक रस्त्या कुशीक कोयर उडयतात. देखून आता हाचे फुडें कोयर उडयतल्यांचेर खर कारवाय जातली अशी माहिती नगराध्यक्ष प्रसन्ना भेंडेन दिली. हाचे फुडें कुडचडे मार्केट वाठारांत कोयर उडयतना सापडलो तर 5,000 रुपया दंड तर हेर 14 वॉर्डांनी कोयर उडयतना रंगे हात धरलो तर 1,000 रुपयाचो दंड भरचो पडटलो अशी खर शिटकावणी नगराध्यक्ष भेंडे हांणी दिली. तुम्ही कुडचडे काकोडा चेअरपर्सन आणि खंय तरी जे कचरो उडयतात मेट्टे आणि गार्बेज इश्यू जाता कुडचडे मार्केट एरिया तुम्ही अशें डिसिजन घेतलो म्हूण आयकलां की जे मेट्टे जाग्यार गार्बेज उडयता ते 5,000 फायन आसा हेजेर कितें सारकें मेजर जे डंपिंग जे आसा पळय न्ही मेजर आतां फॉर एग्जांपल काल हांव गेल्लो फायर ब्रिगेडी कडेन ते पळय जाल्यार जवळ जवळ 60 ट्रक हांवें भरून थंयच्यान कचरो उडयला. पयलीं कोणा हांवें कन्स्ट्रक्शनाचे कोणा पोती हाडून उडयल्यो ताजेर मागीर लोक हाडून उडोवपाक लागले. एक्चुअली गार्बेज डोर टू डोर कलेक्ट जाता मदीं खंय चुकत आसत पूण तो जाता. पूण जे लोक सकाळ फुडें जे कामाक वतात गोबायला ते कितें करतात घर बंद आसता म्हणटकच हाडटान थंय उडयतात. सो ते इतलें मॅसी जाल्लें. सो म्हाका जेन्ना म्हजे नजरेक हाडलें तेन्ना मागीर काल रोखडोच रोखडीच हांवें एक्शन घेतली आनी मशीन हाडून आमची 2 ट्रक लावन हांवें ते सगळे जवळ जवळ 7 ट्रक सुमार तेन्ना शिफ्ट केल्या. आनी तेन्ना हांवें तुमच्या हाका मार्केट इन्स्पेक्टराकूय सांगलां जर परत कोण दिसत जावं कोणाकूय दिश्टी पडलें तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सांगूंक सोदता सपोज कोणाकूय सपोज दिश्टी पडलें कोण ते खाली करता जाल्यार फक्त म्हाका एक कॉल केल्या पुरो हांव त्या मनशाक हांव थंयच्यान फायन घातलो. कित्याक आमी ऑलरेडी ठरयलां 5,000 रुपया फायन मारपाचें. आतां तुमी म्हणटात कचरो उडयता तुमी कितें नोटिफायड करून बोर्ड बी लावपाचें आसा बोर्ड लावपाचें. बोर्ड हांवें ऑलरेडी बोर्ड करपाक दिल्या. जवळ जवळ मेन जो पॉयंट आसा जर चड डंप जाता आनी ते लोकेलिटी मेन रोड त्यो थंय सायडीक फूड कोर्ट आसा. सो हांव थंय हांवें जवळ जवळ 5,000 रुपया केला आनी बाकी एरियाज ज्यो वॉर्डांनी थंय हांव 1,000 रुपयाची फायन हे केलें. आतां मोस्टली कितलेशे बोर्ड लावपा आसा जवळ जवळ प्रत्येक वॉर्डान म्हाका जे कोण सपोज कावन्सिलर हांवें गार्बेज ग्रूप केला. सो दॅट तातूंत भितर आमचो गार्बेज जो कलेक्ट करता तो तागे सुपरवायझर आनी टोटल आमचे जे कावन्सिलर आसा 14 हांव 15. सो हांवें ठरयलां जांकां कोणा सपोज एक डंप दीस जाता आनी ते फोटो मारून ते हाजेर घालपाचो आनी जे पॉयंट्स आसात थंय हांव ते बोर्ड लायतलो. ते सपोज कोण कावन्सिलरान म्हाका सांगूंक जाय बाबा अमके कडेन आपल्याक एक बोर्ड लाय ते जाग्यार हांव बोर्ड लायतलो. आतां ऑलरेडी हे चालू जालें तुमगेलें फायन काय आनी ना फायन म्हळ्यार इन द सेन्स फालच्यान ताका सांगलां हांवें जर सपोज दिश्टी पडलो आयच्यान चालू हेजेर खंय लक्ष दवरपी बी तशें लक्ष तुमी मोस्टली कितें जाता सांजचे टायमार नाजाल्यार मॉर्निंग सकाळ फुडें कामां वता तेन्ना लोक हाडून उडयता. स्टाफाक एक सांगलां सकाळ फुडें बेगिनीक वचून थंय राव आनी लेट इवनिंग बरें थंय राव म्हणून सांगलां. सो दॅट कोण उडयला जाल्यार एक फोटो मार काय ताका थंयच दवर हांव रोखडोच एक्शन घेता म्हणटा. पश्चिम घाट इको सेन्सिटिव्ह झोनांतल्यान चडांत चड गांव भायर काडपाचो आमचो यत्न आसतलो अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. नव्या मसुद्या प्रमाण इको सेन्सिटिव्ह झोनांत खणकाम आनी सैमाचेर हावळ येवपी प्रकल्प हाडपाक मेळचे नात अशेंय मुख्यमंत्र्यांचें म्हणणें. इको सेन्सिटिव्ह एरियाचो विशय क्लियर आहा. पॉलिटिकल म्हाका सगळ्यांनी कन्फ्युजन करपाची गरज ना. ओके लास्ट विशय गेली 10 वर्सां सुरवात आसा. गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन आमी कंटिन्युअसली कॉरस्पॉन्डन्स करीत आसा की जेच्या मार्फत 108 विलेजी आशिल्ल्यो त्यो 45-55 विलेजी काडपाच्यो 2-3 प्रपोजल केला. आयला तो ड्राफ्ट प्रपोजल जो ताका 3 गजाली आसता. एक म्हणजे डेन्स फॉरेस्ट विथ स्पिसीस कॉन्टिग्युटी आणि हायट ह्यो 3 गजाली वेस्टर्न घाटांत आसलेल्यो ताका इको सेन्सिटिव्ह झोन डिक्लेअर करतले. इको सेन्सिटिव्ह झोन डिक्लेअर केलो सुद्दां तरी आसत थंय आसलेलें घर हें घर बांदपाक परमिशन आसा. थंय आसलेलें शेत हें करपाक परमिशन आसा. थंयसर फक्त कमर्शियल एक्टिविटी म्हणजेच मायनींग आसतलें किंवा बाकीचे सारकेल्यो एक्टिविटी जावच्यो ना. म्हणून लोकांनी कन्फ्युजन करचें न्ही. गव्हर्मेंट तेंच्या कडेन उलोवन तांकां विश्वासान घेवनूच त्यो विलेजी कितल्यो दवरच्यो हें ठरयतले. वॉज नॉट रिलेटेड ओन्ली टू द गोवा बट इट द गोवा महाराष्ट्र कर्नाटका केरळ गुजरात अशा सगळ्या राज्यांक रिलेटेड लागपी वेस्टर्न घाटाक लागपी राज्या खातीर हो विशय आसा. कन्सल्टेशन केल्यार पण फायनल. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.
भोवमानेस्त श्री रवी सीताराम नायक शेतकी मंत्री हांकां वाडदिसाची हुनहुनीत परबी भेटोवपी वंदना नायक, संध्या नायक, युक्ता मार्दोळकार, ममता नायक,